मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणकाम त्या कार्यावळीक तुमकां समजता माय मोगाचो आनी उरबेवरीत येवकार. आयज हांव जुवेर आहा. हांगासर आमचो एक इश्ट जाणें जायते तियात्र बरोवन पालकाचेर हाडले एक बरो दिग्दर्शपी आनी बरोवपी असो म्हणून फामाद आसा. ताचे लागीं आमी उलोवया, ताचे थोडे विचार आयकून घेवया आनीक ताची उमेद ताची उर्बा आमी अदीक वाडोवया. आयवीस टवरीस आयच्या माणकामत्या कार्यावळीक माय मोगाचो येवकार. खरेंच तुजे लागीं भासाभास केल्या उपरांत तुका पळयता आसतना लोक म्हणटले एक बारीकसो मनीस, पूण तुजे भितर जे व्हडले गूण आसात ते आमी वेव्हारांत घालुया. म्हाका उगडास आसा ते भाशेन भितरल्या मनाचो मनीस ह्या तियात्राचेर आमी सुरवात करुया. तर ही जी काणी आसली ती एक वेगळे पद्दतीची काणी. हांव ह्या तियात्रांत तुजे बरोबर लागींच्यान आसलो तरी आसतना थोडो भोव हाचेर उजवाड. पयले सुवातेर हो तियात्र जावन आसा एकदम आनी केरीत भाशेचो आनी हो तियात्र भितरल्या मनाचो मनीस. आनी तुमी सांगला त्या प्रमाणे तूं चड लागींच आसलो म्हाका आनी तूं चड म्हाका वळखून जाणा देखून हांव आनीक तुवें म्हाका फोन केलो तेन्ना एकदमूच म्हाका खुशालकाय भोगली. म्हाका बरें दिसलें आनी देवाक म्हणलें शिस्त तुका आर्गां, कित्याक आयज पयलीच फावट ते बाब म्हजे लागीं इंटरव्यू घेता. आनी हो भितरल्या मनाचो मनीस एक वेगळोच विशय असो जावन आसा एबोशन. आयज जायतीं जाणां एबोशनां करतात. आंकवार आसतना एकामेका बरोबर भोंवतात चेडो चेडूं आनीक भोंवताना काजार जावचेच आदींच प्रेग्नंट जातात. आनीक ही लॉस लिपोवपाक ते कितें करतात, एबोशन करतात. हें हांवें चिंतलें, बारीक चिंतलें. हें आयजूच न्हय आदींच फुड्यान घडोवत आयलां. आनी हातूंत हांवें कितें दाखयलां, ह्या तियात्रान हांवें 2 घोराबे दाखयल्यात. जे भाशेन तेवतीन बाब तूं म्हणटालो आपूण लागींच आसा, लागींच आसलो आनी ती हिस्टोरी तूं जाणा. आनीक 2 घोराबे हांवें ह्या तियात्रान दाखयले. आनी ते एक घोराबो गरीब घोराबो आनी हे गरीब घोराब्यांत चड भुरगीं, दोग तीग चूक जावन भुरगीं. आनी दुसरो घोराबो ग्रेस घोराबो श्रीमंत. आनी तातूंत तो जो बापूय आसा, ग्रेस बापूय आसा, तो म्हणटा एकूच भुरगें पुरो. हे अशे तरेन हांवें 2 घोराबे दाखयले. आनीक जेन्ना ही गरीब बापूय जो आसा, दोग ते एक जावन भुरगीं आसा, तरी आसा कुश काडून वळवळे काडून पोटाक मिरयो घालून तो आपल्या भुरग्यांक ल्हानाची व्हड करता. आनी दुसरो जो आसा तो क्रिटिसायज किर्तीक मारता. म्हणजे कितें, अरे तुजे लागीं पयशे ना, दुडू ना, धंदो ना, काम ना आनी इतलें दोग चोग जाणांक भुरग्यांक कसो तूं पुसतलो आनी तो ताका शीण करता. जेन्ना ताची हे गरीब बापायची भुरगीं वाडटात, व्हड मनशां जातात आनी जेन्ना ह्या ग्रेस मनशाचो एकूच पूत आसा तो एक्सिडेंट जाता आनी मरता. आनी तातूंत हांवें दाखयल्यात कशी एक भुरगो आसल्यार हालावत जाता ती हांवें दाखयल्या. कशे त्रास पडटात, जाणटेपणांत कितें जाता तें हांवें दाखयलां. आनीक ह्या तियात्रान अशें हांवें दाखयलां कशी पुरी भायलो देशांतलो लोक 4-5 म्हयन्यांची आसतना कशी तरेन तांकां धुयतात, वॉश बेसिनान वतात, धुयतात, तांकां कातोतात, कशे ते खातात. दुसरें ते भुरग्यांचे कार्ड्स करून इले पिसीस करून लोणचें करतात. लोणचें धोब्यांनी बुतात आनीक विकतात. मागीर एक सांदो भुरग्याचो एक सांदो जिवो आसतना भुरगें ते पोटांतूच कुसव्यांतूच आसतना कशे भाशेन दोतोर एबोशन करतात. आवय बापाय घोव बायलां कशीं दोतोरांक सांगात दितात तें हांवें दाखयलां. आनी एक सांदो, एक किडनी अमक्या दुडवांक
जावं काळीज उमक्याच पयशांक अशें हांवें तें सारकें एस्टिमेट केलें. पयलो तियात्र दाखयलो, त्या उपरांत हांवें एक सीडी काडली. सीडी उपरांत हांवें फिल्म केलें आनीक सेन्सर फिल्म बॉम्बे वचून हांवें तें सेन्सर केलें. आनी ह्या तियात्राचो दुसरो जो प्रोड्युसर आसलो एंटिनी, मागीर प्रोड्युसर फिल्माचो जावन आसला सबी पिंटो बेनावलींचो. ही भाशेन हांवें त्या तियात्राक आखोस आनीक उपरांत जो तियात्र आसलो, मागीर तें फिल्म जालें. मागीर इफी टायमार इवेंट्स आसले ते गांवांनी हांवें दाखयलो. सरकाराचो म्हाका आदार मेळ्ळो आनी त्या उपरांत म्हाका 4 तरी पिक्चराक एवॉर्ड मेळ्ळे. आयवीस म्हाका आयजूय उगडास येता की जे इमोशन्स जी तिडक जो ह्या मनशाचेर वायट दिश्टावो जावं जायतें कितें जें तुज्या काळजांत आसलें तें तुज्या उलोवपांतल्यान थोडें भोव भायर सरलें. आनीक तूं थंय जे भाशेन जे एबोर्शन जाता तेच भाशेन हो तियात्र माचयेर व्हरोंक तसोच तूं तळमळटालो. तो वेळ तसो आसलो कारण वचत थंय तूं कितें तरी आदार घेवन कशें तरी करून सेट कसो आसचो, कितें कशें आसचें, स्टोरी लायन कशी आसची आनी कितें बदल आसचे हाचेर तुवें जायतो तोकूस घेतलो. आनी तो तियात्र तुवें पालकाचेर हाडल्या उपरांत ज्या लोकांनी तो लागींच्यान पळयला ताणें खूब वाखाणलो, जावं तें चलचित्र लोकांनी खूब वाखाणलें. आयवीस त्या वेळारचे तुजे कलाकार जे तुजे बरोबर आसले तांचो थोडो भोव उगडास आसतलो? आसा कलाकारांचो. ह्या फिल्मांत आमचो कॉमेडी सुप्रीम हांबट आसा आनी ताच्या बरोबर हांव कॉमेडी करता. अशी पळोवंक गेल्यार हांव कॉमेडियन न्हू, पूण म्हजो बापूय एक एकदमूच कॉमेडियन आसलो. बापायचो उगडास करता. जेन्ना बापूय म्हजो खेळ करतालो, खेळ तियात्रांनी बायलेची भुमिका करतालो आनी तेन्ना हांव ल्हान आसलो आनी पांयाच्या उतराचो एक म्हाका उगडास जाता तो म्हणल्यार पांयान एक उतर म्हणलेलें रगत ते कागद. हे रगत ते कागद म्हणना बरोबर इतलो लोक हांसलो आनी हांवूय हांसलो. आनी दुसरें म्हणल्यार सुप्रीम हांबट एकदमूच म्हाका सहकार दिलो कशें एक्टींग करूंक जाय, कसो कॉमेडी. आनी तांचें कितें कॉमेडियन म्हणटकच ते आमी पयलेच पावडे न्हू ते कशें ते तेंचें उतरूच भायर काडल्यार म्हणल्यार लोक हांसता. फ्लेक्सिबल सारकें इतलें सारकें. आनीक दुसरें म्हणल्यार सबी पिंटो बेनावलीचो तो प्रोड्युसर जालो. सगळो सहकार ताणें म्हाका दिलो, एकदमूच सहकार दिलो. जर तो नासलो जाल्यार, सबी पिंटो नासलो जाल्यार म्हज्यान तें व्हडलो प्रोजेक्ट सेन्सर फिल्म करप जावचें नासलें. आनी दुसरें जायते एल्वीस मास्कारेनस. एल्विसाचे कांताराचेर थोडो भोव उजवाड घालूंक मागतलो. एल्विसाचें जें कांतार आसलें एकदमूच एबोशनाचेर आसलें. जेन्ना तो एबोशनाचेर कांतार करतालो लोकांक कितलें दूख भोगतालें, लोक रोडटालो सारको रोडटालो. आनी तेची एल्विसाचें कांतार करपूच म्हळ्यार आसा तेजी हाय पीच आनी ताका कितें उतरां आसा तीं मनशाक लागपा सारकी. बरें तर म्हाका कामाक वचपाचो वेळ जाता आनी म्हजो इश्ट म्हाका रावता. पूण जरी तर तुवें तुज्या गोरकाराक सांडलो जाल्यार तूं जिवीतभर सांडटलें. सायमन, कितें जालां? मोटरसायकलीन आमी वेतना सदांच तूं म्हज्या लागीं उलयतालो, पूण आयज तुजो स्वभाव म्हाका वेगळोच लागला. कितें जालां सायमन? कितें सांगू एंटनी, म्हजी घोरकान म्हाका फकत त्या एडीच्योच खबरो सांगता आनी ह्याच कारणाक लागून म्हज्या मनान दुबावान वीख घेतल्या. दुबाव उज्याचे किट्टे परी जे व्हडलें रान लासून गोबर कोत्ता. काजारी जिविताक वायट येवंक दिवं नाका सायमन. त्या खातीर आतांच तुजे बायलेचेर सारको दोळो दवर. हांवूय काजारी आनी म्हाका म्हजी बायल आसा. कोणूच दादलो मनीस आमगेर आयलो जाल्यार ती त्या दादल्या मनशा लागीं मोव जायना. फावो तितलेंच उलयता. त्या खातीर आतांच तुजे बायलेचेर सारको दोळो दवर सायमन. आदींच आमकां आमच्या कामाक वेळ जालो आसा. चल आमी आमच्या कामाक लागुया. ओके.
बोलता ती खंयची ट्रीप दुसरी ट्रीप दुसरे आयवीस त्या उपरांत जो तियात्र तुवें काडलो ताचेर आनीक तियात्र काडलो हांवें म्हणजे 2 तोंडाचो मनीस. हांव केन्नाच पॉलिटिकल तियात्र बरयना केवतीन बाब, पूण कितें चडशे पूण हांवें बरयलो आनी ते इतलो एक डायलॉग इतलो पावरफूल आसलो बरयल्या उपरांत म्हाका दिसलें हो तियात्र खरेंच हांवेंच बरयलो काय वो आनी कोणें बरयला अशें म्हाका दिसूंक लागलें. कित्याक एक डायलॉग इतलो पावरफूल इतलो सुपर सारकोच बरो आनी सगळे प्रोफेशनल तियात्र घातले हांवें चड. आनीक लँडा म्हणजे कोरेजमाच्या दिसांनी हो तियात्र हांवें काडल्या उपरांत सगळे शो म्हाका विलेजांनी शो सारकेच फूल जाले म्हणजे. त्या उपरांत आनीक कितें तरी दुसरें हांवें आनीक तियात्र दुसऱ्यांचे पाड घालपी मनीस हो तियात्र एकदमूच एक सोऱ्याचेर बेस केल्लो हांवें. पूण तुज्या दर एका तियात्रांत मनीस हें उतर येताच हाचें म्हणलें कारण कितें? पयलें म्हणल्यार तेवटेन बाब भितरल्या मनाचो मनीस हांव चिंता भितरल्या मनाचो मनीस कसो आसता ताका रिलेट करून हांवें म्हणलें 2 तोंडांचो मनीस. जो भितरल्यान आसता तो 2 तोंडांचो मनीस आसता आनी 2 तोंडांचो मनीस आसता तो दुसऱ्यांचे पाड घालपी मनीस आसता. पयलो तियात्र काडलो भितरल्या मनाचो मनीस, मागीर काडलो 2 तोंडांचो मनीस, ताका रिलेट करून काडलो दुसऱ्यांचे पाड घालपी मनीस. म्हाका तें हेंचें नांव जेजू फुड्यान बसता आनी जाता टायटल कशें हाडचें जायतो वेळ चिंतता बसता उपरांत पवित्र आत्म्याची सुचोवणे प्रमाणे म्हाका ते टायटल येतात. आनी आतां ह्या फुडें कितें येवचें? आतां म्हजो इस्टर संडे न्यू तियात्र आहा 4 तुळी नाका 6 तुळी. हातूंत तुवें मनीस म्हणटा तें उतर वापरूंक ना. त्या आदी न्हू उपरांत हांवें 7 कुंय आसा तियात्र बरयलो दुसऱ्यांचें पाड घालपी मनीस. ह्या उपरांत हांवें 7 कुंय आसा हो तियात्र हांवें आतां रोमन कॅथलीक आनी बिलिवर्स म्हणटात आमी हरशीं बिलिवर्स न्हूय ते कित्याक थोडे फॉलो करतात बायबलाचें थोडे फॉलो करिनात तर बिलिवर्स म्हणपाक जायना. पूण 7 कुंय आसा हो तियात्र सारको एकदमूच हिट जालो लोकांक सारकोच लायक जालो आनी हांवें तेन्ना हो तियात्र 7 कुंय आसा पॉप्युलर तियात्र फेस्टिवल जाता न्हू थंय घातलो आनी व्हडले एक्टर व्हडले डायरेक्टर आनी हांव भुरगो हांव पयलींच फावटी एंट्री घेता आनी घातलो देवाची कृपेन देवाचे लागीं मागोन देवाचो आदार मागोन हांवें घातलो. आनीक निकाळ आयलो तेन्ना सगळे आवाज जालो बेस्ट स्क्रिप्ट फर्स्ट प्लेस कोणाक मेळची ऑडियन्सा लागीं विचारलें तो 7 कुंय आसा आयज तवारिसाक हो फावो जावंकूच जाय इतलो ऑडियन्साचो बोवाळ जालो. आनी उपरांत निकाळ आयल्या उपरांत बेस्ट स्क्रिप्ट फर्स्ट प्लेस म्हाका मेळ्ळें. हे व्हडले डायरेक्टर आसले देवा कारकान दिले सायबा. डायरेक्टर म्हणून हांव रायटर बरोवपी हय बरो बरोवपी देखूनच तुका हो इनाम फावो जालो. हय खरेंच तुका आमचे कडल्यान परबी फावता. आयवीस खंयच्या तरी तियात्रांत तूं सोऱ्याचेर तुवें दाखयलें अशें कितें म्हणटालो? हय सोऱ्याचेर हांवें दाखयलां आनी ह्या तियात्राक हांवें नांव दिलां दुसऱ्यांचें पाड घालपी मनीस. आनी जेन्ना हांव तियात्र बरयतां खंयचो तियात्र बरयतां पयलो शिशू लागीं विचारल्या उपरांत सातिचमा फुड्यान हांव बसतां जायतो वेळ काडटा आनी सोऱ्याचेर हांवें कशे भाशेन फॅमिली फोडफोडटा भुरगे येवन मांयक पांयक मारता कशे भाशेन पेरंट्सांक वचून मांय पांय वचून बारान शिराप घालतात पळयलें. आनी कशे भाशेन सोरो पियेल्या उपरांत म्हणजे जे फिग्द आसता कशें पिड्यार जाता कशें ब्लड क्लॉट्स जाता कशी काळीज घोट्स जाता. ते हांवें न्हू एका दोतोरा फुड्यान वचून इन्फॉर्मेशन घेतली म्हायती घेतली आनी सगळी म्हायती घेतल्या उपरांत इन्फॉर्मेशन घेतल्या उपरांत हांवें ती आतां बरयलो आनी क्लिपिंगां दाखयलें हांवें कशे भाशेन फिग्द फुट्टा कशे भाशेन काळे ब्लड क्लॉट जातात कशी भाशेन मेंदवाक मार बसता हें सगळें क्लिपिंग दाखयलें. आनी जेन्ना क्लिपिंग दाखयल्या उपरांत जी तियात्र पळयतालीं तेन्ना
जायतीं जाणां आयवीस हो सगळे कडेन त्या जावपाक जाय कित्याक ही मॅसेज जी आसा जो संदेश जो आसा सो एकदम बरो आसा कित्याक जायतीं बायलो जी आसा न्हू ती राण जाल्यांत भुरगेपणी राण जाल्यांत आनी जे राण बायलांनी हो तियात्र पळयला ल्हान पिरायेर आपलो घोव मेला तांकां बापूय ना हें तांचें झाड जे सोऱ्याचेर वचोन वचोन सोरोप येतात आनी भुरगेपणी तांचो फुडार जो फुडार करूंक चिंतलेलो तो फुडार पिसोळलेल्या भाशेन जाता कोण नासलेल्या भाशेन जाता आनीक तींच बायलो म्हणूंक लागले राण बायलो म्हणूंक लागले आयज हो शो परत परत दाखय कित्याक तुवेंची मॅसेज जो संदेश दिला तो एकदम बरो आसा आमकां परत परत हो त्यात पळोवपाकूच जाय मानची मोडे आसता माकडा मागी असो तो चल नाही रे मुनीस जॉगिंग येता कित्याक केन्ना चोयलो नाही ड्रेस घालू ओ बॅब गाय जॉगिंग आयला थंय तूं कोयच आता या सूट घालून जॉगिंग आयल म्हणून तू कितें खबर आहा ती चोयले रे सो सुटा हे स्पेशल जॉगिंग सूट हा हे मुगेले स्विमींग सूट हे मुगेले स्लिपींग सूट आणि जरी तर म्हाका काजरा चान्स पडो जाल्यार काजारूय हेच सूट घालून जातलो असो ताणी माकडा भाशेन हा तो जॉगिंग आयल तो दिसती पडो जॉगिंगाक कोंब्या गेलो कोंबी घेन कितें आयल काय मुको हेचाता हांव कोंबये घेवन येवं माजरा घेवन येवं तें तुका पडोना हा तूं जाणा हो कोंब केसो मस्ती कोत्तो शेजऱ्या कोंबये मोगान पडा घेरा कोंब तो सुस्त जाला ते मोगान पण तेका लागून हांव बराबर घेवन बोल तेका जॉगिंगाक मातशें मसल बस येवपा नाका आयवीस तुजे आनीक थोडे गूण म्हाका ह्या खिणांत लोकां मुखार हाडपाचो हांव प्रयत्न करतां ते म्हटल्यार तूं एक फकत तियात्र बरोवपी न्हय हांव तुका खूब वर्सां आदिनान वळखता वावरेड्याचो इश्ट ह्या वावरेड्याच्या इश्टाक खेरीतपणी तियात्रिस्टांचेर तुवें उजवाड घालपाचो प्रयत्न केलो आयज ह्या कार्यावळींतल्यान हांव तियात्रिस्टांचेर उजवाड घालतां ते भाशेन वावरेड्याच्या इश्टांतल्यान तूं तुजो वावर सुरू करतालो वावर कोत्तालो तुजें जायतें बरोवप आसतालें त्या भायर तुवें तुजे लिखणींतल्यान जायतीं पुस्तकां काडल्यात म्हणटच अनुभवाचो तुवें बरे भाशेन वापर केला जे गूण तुका मेवल्यात तांचो तुवें बरे भाशेन वापर केला म्हणटच सोंपेपणी ह्या तियात्राचे डायलॉग जे म्हणटालो जायते जाण चिंतताले आसतले वो आपल्या डायलॉगांचेर कितें उलयता पूण जे कोण मनीस जाणी लागींच्यान हो तियात्र तुजे पळयल्यात तांकां तुज्या जे डायलॉगांचो तांकां अनुभव आसा आनी तुजी जी लिखणी आसा जरी हांवें सुरवातेक म्हटलां की ल्हान जरी दिसलो तरी तुजे भितर जे गूण आसात ते वेगळे आसात म्हणटच त्या उपरांतचो तुजो तियात्र पादर आग्नेल सांत केन्ना जातलो जो पादर आग्नेलाच्या जिविताचेर आसलो आनी तातूंत सगळें हांवें दाखयलें पाद आग्नेलांची गोर पाद आग्नेल खूंय मेलो ताका खूंय पुरलो तें सगळें हांवें क्लिपींग दाखयलें आनी पाद आग्नेल सांत केन्ना जातलो जायते ताचे बोगता आसात पाद आग्नेलाचो आनीक आख्ख्या गोंयांत हो तियात्र एकदमूच गाजलो आयवीस वावरेड्याच्या इश्टांत काम करता आसतनाच तुवें तुजी स्वताचीं पुस्तकां बरोवंक सुरू केली सारकें तेवटेन म्हाका स्वताचीं पुस्तकां म्हणल्यार पयले फावटी हांव नॉवल्स रोमाशी बरयल्यात आनीक जेन्ना हांव रोमाशी बरोवपाचें देवाचोच गुण तो देवाचेंच देणें तें म्हाका हांव रेजिनाल्ड फेर्नांदीस रोमाशीचो पाशे रेजिनाल्ड फेर्नांदीस त्याची हांव पुस्तकां वाचतालो आनी म्हाका दिसलें असलो आनी मनीस जल्मोंकूच ना हांवें म्हणलें तेजे लागीं जाता जाल्यार हांव कित्याक बरोवपा ना हांवें 2-3 नॉवल्स बरयली आनीक एकदमूच हॉरर कशें बरयलें म्हाका ते रेजिनाल्डाचे भाशेन बरें दिसलें तो कशे भाशेन बरयता हांवें ते भाशेन बरोवचें आनी ते भाशेन हांवें बरयलें आनी 3 पुस्तकां नॉवल्स रोमाशी हांवें बरयली ते एकदम लोकांक चड आवडले तांची नांवां सांग पयल्या पुस्तकाचें नांव जावन आसा भिरांकूळ रात
सारकें एकदमूच हॉरर पुस्तक. जेन्ना एक बायल म्हाका सांगताली आवीस तुवें रोमांस बरयला, जेन्ना 7 वरांचो अमरीचो टायम जालो आपल्या घरांतल्यान भायर सरपाक इतली भिरांत दिसता. अगो कित्याक काय म्हणून चाललें तेन्ना ते सांगूंक लागले तुजी रोमांस इतली भिरांकूळ आहा, भिवपा सारकी आसा. ती वाचल्या उपरांत म्हणून आपल्यान भिरांत येवपाक लागली म्हणूंक लागले. मागीर हांवें दुसरी रोमांस बरें देवान तुका सोडूंक ना, सोडूंक देवान तुका साड हिवूय एकदम बरी आसली. मागीर त्या उपरांत हांवें दुसरे भाशेची पुस्तकां बरयलीं. एक रोमांसीचें नांव म्हाका आतां याद जायना. त्या उपरांत हांवें वावराडीश म्हणटा तें पिलारचें पत्र सुमानाच्या सुमानाक येता विकली येता वावराड्यांचोच तितून हांव काम करतालो. आनी काम करतालो एक हें आहलो आमचो कितें तें एक कॉलम आहलें. तितून हांवें नांवूच घातलेलें वावर आनी वावराडे. हे हितून न्हू हांव कितें कोण वावर कोत्ता कोश करून वावर कोत्ता तेंचेर उसवाड घालतालो. जावं ते वटेन बाबा कोश कोत्ता. समज आनी कितें दर्यांतलें नुस्तें मारपाचें पागावपाचें काम करता हांव तेचे कोश पळयतालो, ते वचून पळयतालो आनी तेचेर हांव तेंचेर आदारून हांव लेख बरयतालो. जावं एक कुड्डो कुंकळ्ळे कोणाचो कुड्डो, ते कुड्डो आसतना तो मेणवाती कोत्ता. अशें करून मेणवाती कोत्ता ते वचून गांवांनी वचून न्हू तांकां मेळटालो, तेंचे फोटो काडटालो आनी तेंचे सगळो बरोवप कोत्ताले. सांग तांचे तुमचें कशें प्रेरणा आयलें, हो वावर कसो आयलो, तुमच्या दोळ्यान पळोवंक जायनासतना तुमी कशे भाशेन हो वावर करतात. आनी जेन्ना हें कॉलम आहलें लोकांक इतलें आवडटालें, सारकेंच आवडटालें कित्याक लोकांच्या जिविताचेर आहलें न्हू तुवें. ताकाच लागून हांवें तें कॉलमाक नांव दिलें वावर आनी वावराडे. आयज पासून 20 वर्सां उपरांत एक पाद्री मेळ्ळो आनी तो म्हणूंक लागलो आयवीस तूं रे तो वावर आनी वावराडी हे कॉलम बरयतालो तो. आयज पासून म्हाका उडास आसा. हे पाद्रीक हांव केन्नाच मेळोंक ना. पूण जेन्ना हें आयवीस तावारीस म्हणलें तेन्ना म्हणूंक लागलो आयवीस तावारीस आयज पासून म्हाका उडास आसा. तूं तो वावर आनी वावराडी बरयतालो. आतां तुजें आतां हें बरोवप जें तूं आदीं कोत्तालो तें आतां तूं चालूच आसा? वावराडी इश्टान तो वावराडे इश्टान जावं खंय तरी आतां न्हू ते वटेन बाब सांगपाचें म्हणल्यार न्हू हांवें मरे सगळें दुसरे हे भाशेन कोत्तालें न्हू तें बरोवपाचें सोडून दिलां. सोडून म्हणल्यार आतलायन आतां हांव एक ते वटेन बाब एक बूक बरयतां. तुवें म्हजो पुस्तक वाचलां जाल्यार नोका हांव पवित्र पुस्तकांतलें भांडार हें पुस्तक जें आसा न्हू तें आतां आमचें बिब्लिकल आहा न्हू जें ओल्ड एंड न्यू टेस्टमेंट आहा तेचे नेम्स आहा न्हू मनशांचीं नांवां, प्लेसीस गांवचीं राष्ट्रांचीं नांवां आसात. दुसरे भाशेन सबजेक्ट लायक विशय मोग. आतां मोग ओल्ड टेस्टमेंटांतूय मेळटा, न्यू टेस्टमेंटान नव्या करारांतूय मेळटा. तेजेर बेस करून हांवें बूक बरयलें पवित्र पुस्तकांतलें भांडार वॉल्यूम 1. 5,000 पेजी येतात. जेन्ना हांव घरा लागीं काम करतालो तेन्ना तें हार्ड डिस्क जालें क्रॅश जालें सगळें कामूच गेलें. तेन्ना थोडें कितें मॅटेरियल मेळ्ळां न्हू तो एकठांय करून हांवें तो बूक बरयलो आनी पब्लीश केलो. आनी पाद्री कडच्यान म्हाका इतली शाबासकी मेळ्ळी. जो पाद्री देवानूच म्हज्या मनान घातलां आसतलें ते म्हणचे जें पाद्रीन करूंक जाय आसलें आयवीस तें तूं कोत्ता म्हणजे देवान म्हाका दिलां. आनी आतां तेवतून बाब कितें कोत्ता न्हू आतां देवाचे कृपेन देवाच्या आदारान जोकी फेर्नांदीस मडगांवचो ताणें म्हाका एक ऑफीस दिलां. ऑफीस दिलां पवित्र पुस्तकांतलें भांडार हें पुस्तक तयार करपाक. आतां मडगांव ऑफीस आहा दोग जाण कामदार आसा म्हज्या हाता काम करतात आनी पुस्तक सेम पवित्र पुस्तकांतलें भांडार वॉल्यूम 1 आहलो त्या आख्खें पुस्तक आतां हांव रेडी कोत्ता तयार कोत्ता. आनी पुस्तक आतां न्हू येद्दें व्हडलें जाता 20,000 20,000 पेजीस बूक जाता. जायते पाद्रींनी म्हाका आदार दिला. जायत्या तुज्या सारक्या मनशांनी म्हाका म्हणजे आर्थीक आदार जाय आसता न्हू 20,000 इट इज नॉट अ जोक. तेवटेन बाब आमकां 2 पानां पासून बरोवपाक तकली सारकी घालपाक पडटा न्हू सारकें बोर घालूंक पडटा न्हू. पूण 20,000 पेजीस आतां सद्या 10,000 आहा. पिक्चर घातली 15 वा 20,000 जातली. फुडें हो बूक रेकॉर्डान वयतलो देवाचे म्हजी पासत न्हू पूण देवाचे मोहिमे खातीर. कोणेंच म्हाका तर आतां आदार दिलो न्हू रेकॉर्डान घालपा सारको जाल्यार हांव चड खुशाल जातालो. इतलें येद्दें व्हडलें पुस्तक जाता तें. दुबाव ना जरूर तें रेकॉर्डान वेतलें. म्हज्या पायचें नांव
मारियान रोजारियो तावरस मायेचें नांव इस्पारांसा आंता. होय तुजो पाय कितल्या सुमार तियात्रांनी न्हेसलो आसतलो? तेन्ना तेवटेन बाब हांव ल्हान आसलो आनीक जायते जावन म्हणटाले तेवटेन बाब म्हणजे म्हजो पाय इतलो बरो कॉमेडियन तो पाय आसो म्हळ्यार लोक सारकोच आसतालो आनी तो कितें करी न्हू फकत बायलांचो रोल करतालो. पयलीं हेर जाण आसतालो न्हू तेवटेन बाब दादले बायलो जाताले आनी मुगे पाय बरे बायल जाताली आनी तो एश को मुवमेंट बाबा एश को कितें एक्शन करतालो लोकांक सांग तो हांसून काडटालो. फेलिक्स खरेंच तुकाय मेळोन बरें दिसलें कारण आयविसाच्या सांगाताक आमची एका वेळार भेट जाली आनीक तेन्ना थोडें आमचें धाकटेंशें उलोवप जालें तरी आसतना आतां म्हाका आयविसा वयर तुजें उलोवप जाय. आयविसाचें सांगपाचें म्हणल्यार तो म्हज्या भुरगेपणींतल्यान फ्रेंड आनी सोयरोय लागता तो. मागीर हांव जायते फावटी आमी धाकटे धाकटे प्ले करताले तो आमकांय घालतालो कॉमेडी अशी करपाक आनी बरो आहलो भुरगो तेका केन्ना हें ना म्हणजे कसलें वायट हें अशें ना तेजो स्वभाव. पळय पूण तेजो जो वावर आसा आयज गोंयभर ताचो लोक कसो वाखाणणी करता? सगळे वाखाणी करता कित्याक जायती तेजे तियात्र बरयतात आनी ती शिकवण आसता बेश्टेच आनी तेजें पॉलिटिक्स ना दुसऱ्यांक हें वायट हें ना म्हणजे सगळें बरें ताका लागून हांव तो बरो म्हणटा. हांव न्ही सगळे आमच्या गांवचे ताका बरो रेस्पेद आनी मान दिता. आयवीस खरेंच तुवें तुजो मोलादीक वेळ म्हाका दिलो म्हज्या सांगाताक तूं रावलो त्या पासत खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव तुमकां काळजाचे खोलायेंतल्यान चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. तुकाय तेवटेन बाब खरेंच पयलीच फावट म्हज्या लायफान कोणाच इतली कोणाच पयले फोन करून वो भेटोन इंटरव्यू घेवंक ना पूण तुका हांव तुजेर आनी तुजे बायलेचेर भुरग्यांचेर फॅमिलीचेर हांव बेसोंक मागता. इतल्यानूच आयवीस आनीक फेलिक्स तुमच्या सांगाताक आयची ही माणकां मोत्यां कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदेवस.